हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. राखणदार या कारवळीत तुमकां येवकार. आज आमी आसा फोंड्याच्या बांदिवाडे ह्या भागात आणि बांदिवाडे भागातलो कटमगाळ दादा म्हणटात तो, ताची सगळी आमी स्टोरी तुमच्या मुखार हाडटले. तसे कटमगाळ दादाच्या अधिपत्या खाली येवपी जी देवस्थानां आसात, जे राखणदार आसात, तांची आमी तुमच्या मुखार स्टोरी हाडटले. आमी हांगरच्या कांय गांवकार, जाणकार, त्या देवांची कोण सेवा करतात त्या लोकांक मेळटले आणि तांच्यांनी कितें अनुभव घेतले ते तुमच्या मुखार हाडटले. अरे तो भूमिपुत्र म्हणजे दादा आजोबा कितें ते पयले कितें आशिल्लें, हांगासर रेन कशी आशिल्ली कितें. आज तेजे कडेन मागलें की तुका तो दिता. कितें माग तूं बाबा, तूं खंय त्रासान पडलो तो तुका सोडटा, कोण केदो व्हडलो आसूं तो. नागेश फर्स्ट येता कितें, नागेश, लक्ष्मी नारायण, गणपती कितें, आनी रवडनाथ, पुर्वेचारी ही 5 प्रतिश्ठान, आनी मागीर महालक्ष्मी कितें. लक्ष्मी ही आसा, लक्ष्मी घाटी वरी बराडे कितें सांग, लक्ष्मी घाटी वरी बराडे. हो कटमगाळ दादा म्हणटा तो खूब वर्सां पासून बांदोडेचो राखणदार तो. ताका खंयी कोणी खंयच्याय टायमार पावलो आनी प्रसंगाक तो उलो केला की तुजें पावन तो तुजें काम करून घेता. हो जे गांवांत खंयी आसूं, खंयचो महाराष्ट्रान भायलो तितकोसो हजारांनी लोक तेजे भेटेक येता आनी जे लोकांच्या मनांची कितें इच्छा आसा मागून वयता तें काम तो करून घेता. आनी अशीच आपल्या आनंदान तेजी आपली तो सेवाय करून ते पद्दतीन घेता. लोक आंगोड्यो करता, खिचड्यो, रॉड दिता, नाल्ल, फावळ दिता. आमचे कटमगाळ देवतराची पांयवाटी देवान वयल्यान थंयच्यान गडा कडच्यान कटमगाळ गाळयेच्यान येवप मेन इतके वटच्यान सकयल्याणी ही पांयवाट. आनी देवाची कटमगाळ दादाची ही घाटी म्हणटा आमी, घाटी लक्ष्मी घाटी. पूण थंयच्यान तो येयलो, येवन कितें हे सगळें मागीर वाड्यार नावता, खंय खंय बांदार, खंय खंय ते शिमो आसा घरा फाटल्यान ते उतारा वाजयताले पयलीं. ताचे 12, 1, 2 पयलीं न्ही लायट ना तेन्ना पयलीं न्ही 8, 8:30 आसून म्हाका दिसलो. हांव तेन्ना एक 10 वर्सां आसतलो. हांव ते घरा देवळा कडेन वतालो तेन्ना लायटी कांय ना, तेजें तोंड दिसना, पूण कमीत ते 15 फूट तरी उंच आशिल्लो. आमकां ते आमचे बापायन सांगलें आसता म्हण ताका आमी नमस्कार केलो. कांय ना, ताका बरें चूक जाल्यार तो क्षमा करता, मस्ती करूंक जायना. सारकी घाटी वयल्यान तो चलोन येवप, चलोन सकयल वचप, तेजी हें आसा. एकदां एक गाडी थंय दवरलेली, हांव गाडी चलयता, ड्रायव्हर हांव कितें महालक्ष्मी. आनी एक आजोगाद आशिल्लो आल्बन म्हणून, बरो पिवपी कितें. ताका थंय हांवें महालक्ष्मी घाटयेर सकयल दवरलो, गाडयेकच न्हिदयलो आनी हांवूय न्हिदलो गाडयेन फुडले सिटार कितें. हांव केन्ना येवन ठो करून तेजेर थापट मारलें कितें. अरे म्हणजे माय म्हणून तो आपणाचेर थापट मारलें कितें. म्हणजे आल्बान नांव तेज्या आजोगात, आल्बान अशें कितें आसा कितें. तेजेर मारलें ते एक हांवें पळयलें की त्याच्या जाग्यार थंय गाडी हांवें उबी करूंक जाय, ना जाल्यार ताका दवरूंक जाय नाशिल्लो. सावड पळयलें म्हणजे तेवसात पळयलें हांवें, त्याचे पयलीं आनी केन्ना कांय पळोवना. ते थापड मारले तेन्ना चूड बीन केन्ना दिसता? हय, चूड दिसता. आमच्या घरा कडेन रावन चुडी पळय जाय तश्यो अश्यो पयल्यो. आतां ह्याच्या पेटना
कितें हांगा जाता म्हणल्यार तिकडे तिकडे जाता म्हणल्यार इकडे अशें आरत्यो परत्यो सगळ्या जाताल्यो कळ्ळें न्ही सकयल सगळ्यांचो हेका कितें दिले शिवाय कांयच तेंगेलें जायना पुजा आसूं कितें आसूं खंयच्याय देवळान आसूं वा तुज्या घरान आसूं पयलें उखलासून ताका दवरप. रातची फेरी आसता तेजी 6च्या उपरांत 6 7 जाले की हांगा कोणीच रावप नासता. खंयच्याय टायमार तूं पावलो सुद्दां जाल्यार तुवें भितर सरप ना. जी फेरी आसा न्ही ती रातचीच जाता. आख्ख्या बानवाड्यान सुद्दां भोंवता तो एक टायम पडल्यार. कोणाकय त्याच टायमार दिसलो जाल्यार तो बरो लक्की आसलो जाल्यार तो नजरेक पडलो जाल्यार इतकें. पूण तेजी इतकी तेजी साक्षात्कार आसा. आतां मुंडा आसा तकलेक आतां खाली कामळ जॅकेट आनी हाफ धोतर ही तेजी हें आनी आतां दंड आसता ते पद्दतीन तो भोंवता त्या जाग्याचेर तो पावतकूच दांडो मारता आनी ते तुका कळ्ळें की हो पावलो हांगा म्हणून अशी तेजी साक्षात्कार हो. विडी दवरप कोणी रोड सांगल्यार रोड घालप जे लांकडा बडयेन वाजप कळशांचेर केळी खोलो तांदळा पीठ ती विडी एक दवरप आनी एक माडा सोरो थोडो एक कोटर भर ताका फातरार दवरप विडी पेटप आनी रोटाचे ते 2 तुकडे करप आनी 2 4 तुकडे करप आनी ते थोडो थोडो दवरप आनी मागीर आमी ते रोटो सगळ्यांक वाटी करून खावप घरा कडेन आनी जो कोणाक कोणी रोट सांगलेले ताकाय थोडो प्रसाद दवरप तो मागीर दुसरी जेवन कितें व्हरता. राखणदार म्हळ्यार कांय गोश्टी कितें आसा तेजी फेरी आसतना फेरयेर आडवटे येवंक जायना आनी आमकां तें जाणटेल्यांनी सांगिल्लें आसा की तेजी फेरी बुधवार आयता तो एक फावटी वयता आमी केन्नाच रातची थंय रावना. कितें जालां ती वाट तेजी आसा तो आतां काळखा कोणाच्या नजरेक पडना उजवाडाचेर. आतां आमी पयलो काळखा म्हळ्यार आमकां नजर पडटाली चुडी सुद्दां दिसताले आमकां आनी आमचे जाणटेले सगळे थंय गाणी हें रोयताले मरट कशें नाचणें बिचणें ते अशें लेट जाल्यार वेळ जालो जाल्यार ताका उलो मारप तो तेंच्या फाटल्यान येवन पायतालो ते आमचे जाणटेल्यांक खबर आशिल्ली. तो वाट येताले ते तेन्ना भियेनाशिल्ले न्ही रातचे येवन तेन्ना ते सरळ येताले तो आमी पावले देव दादा म्हणटाले तो परत वतालो मागीर. हे पयलीं देवूळ वयर आशिल्लें थंय आमचे बुरनार म्हणटा तें बुरना वयल्यान मागीर तें ताणें एक आपल्याक जागो सकयल जाय म्हणून ताणें एका फळ मारलें थंय अशें आमकां जाणटेले सांगताले. ते फळ हांगा पडटकीर मागीर हांगा तेजें स्थान जालें. हांगा देसायाचो घर आसता वाडो असो व्हडलो पळय ते थंय रावपाक लागले. मागीर ते देसाय करतले मागीर देसायान मागीर आमी आमचे 2 जाण पुजारी आसा ते करताले आनी आमचे गांवचे लोक सगळे ते पुजा बिजा सगळें चालू करतात. सोमार बिरेस्तार चालू करतात. कोणी गांवान कितें रोग येत न्ही आमचे गांवचे एकटे जावन देवा कडेन सांगणें करताले थंय तो रोग सुद्दां थंय कोणाक लागू जायनाशिल्ले. इतले आज पासून आमी त्या देवाक मानता इतले पावरफूल देवाचें हें आसा हय पवनात. आनी आमी देवाची कांय मारवाचें आमचें फंक्शन जातात. मेन म्हणल्यार एक गडे उत्सव तो मोठो उत्सव जाता आमचो. त्या दिसा ताका वर्सा एकूच आरती आसता. आरती एकूच सगळे गांवचे आमचे लोक कितें करतात सगळे आपल्याला आरती हांगा दवरतात दितात आनी त्या दिसा गड्या ते आरती दाखयतात. हांगा मळार म्हणटात. मळार हांगा पण आमकां वर्साचें इतल्या वर्साचें परंपरा आसा. हांगा लोक सकयल बसून जेवप आनी देवाचें म्हणल्यार सामकें एक पावरफूल. आनी हांगा हे एरियेन कितें हे वाठारांत तेजें कितें आसा ताती मांस नुस्तें बी हांगा अलावड ना अजिबात अलावड ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हेजेर स्थळाचेर झुगडुपा जायना कोणाचे हात उखलुपा जायना वायट उलोवपा तोंडांतल्यान उत्तर येवपा जायना. इतलें आमचें देवाचें पावरफूल आसा. गजाल आमकां सदांच तेजेर जगता तेजेर पावता खंय वतल्यार ताजें नांव घेतात फुडें सरता आमी. आमचो अख्खो गांव म्हणल्यार आनी खूब गांवा भायले खूब लोक आसा अशे मानपी अशे मारवाचे म्हणून सांगता जाल्यार कोणी रोखड सडन येतात.
आतां इतलें हें पळयता हें हांगसर आतां पळय चलता ती कांबळ वर्सा एकदां दवरता आमी तो येवन तिजेर बसता आनी ना दवरीन जाल्यार आमकां शिणटा कित्याक दवरून काय म्हणून आमी कितें करता आतां ते वर्सा एकदां ती कांबळ दवरता आनीक सोमारा सोमारा विली पेटोवन दवरता विली दवरता ते उज्या कडच्यान विली दवरप सोमारा सोमारा आनीक सोमारा वात लावप पेटोवन दवरप आनी दादलो मनीस कोणी बसलो जाल्यार जाता पूण तेजो टायम जर येवपाचो आसत जाल्यार तो येवपा टायम जाल्यार आमी उखलून सकयल दवरता समजलो आमकां उखलून सकयल दवरता आज जायना न्ही जाल्यार तो तेगे टायम जाल्यार तो सकयल दवरता उखलून अशें म्हाका 2 फावटी केलें तेणें टायम कितलो टायम रातचो 11-12 टायम घडयाळ कोणाकडेन आसता त्या टायमार अदमास एक 12-1 बी अशें जातलें टायमींग ही वाट वयल्यान येवपाची येयलो म्हणटकीर एक दांडो मुटारी म्हणटा तेका तो खंय तरी मारता तेजी आमकां अदमास कळना तो खंय तरी मारता आनी तो आवाज येता तुका आमकां तेजें हें जायना तुम्ही केन्ना पयला बीन तेजी सावड बीन कितें कशी आसता सांगता मातशी सारकी म्हादेवाचो अवतार सगळो म्हाका दिली तेणी भेट दिल्या हांव कोणा सांगोना पयलीं तुमकां सांगलां आजून कोणाकच सांगोना पयलीं तुमकां सांगलें म्हाका भेट दिली तेणी म्हाका न्हिदल्या थंयचो कडी काडून दवरला हांगा न्हू थंय देसायगीर तेजे पळय आतां देवूळ आसा थंयच तेच लायनी आतां भजनां बसता तीच लायन ओपन आशिल्ली पयलीं इल्लीशी हें आशिल्ली थंय हांव न्हिदलेलो म्हाका थंयचो काडून कडी जावन म्हाका सगळो अख्खें रूप दाखयलें तेणी म्हाका आनी आजून कोणाक सांगूना आज पयलीं तुमकां सांगलें कोणाकच सांगनाशिल्लो देवकारें सगळ्या लोकांनी गांवच्या लोकांनी आमी सगळ्यांनी शेतकरी आसूं गांवचे सगळे आसूं ते तांदूळ पीठ गोड कोणी गोड मागीर दिता तांदूळ पीठ नाल्ल घरा एक 100 रुपया कितें अशें सगळ्यांक दिवप आनी तें एक मोठें देवकारें खूब लोक येता जेवणाक कितें जाल्लें ते बसयल्लो म्हणटा पळय तुमकां सायडीतून कितें जाल्लें तेन्ना हांव न्हिदलेलो आशिल्लो न्हिदलेलो म्हाका सकयल दवरचें न्हू तुमकां कळ्ळें उखल्लो तो कळ्ळो आनी तुमी मागीर कितें मागीर कांय ना मागीर तेणी हें दाखयलें आनी गेलो पेटयल्यान मागीर गेलो तुमकां भंय असो दिसोंक ना हां ना भंय दिसना थंय सुद्दां भेटलो पूण म्हाका भंय दिसना कांबळ बीन आसता अशी हय कांबळ आसा